गोबराच्या बुधवारा उपरांतलो बेरेस्तार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान, अध्याय 9 वळी 22 ते 25. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावूंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. मागीर ताणें सगळे लागीं उलोवन म्हटलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो कुरीस घेवन आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळतलो. म्हणटोच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वो आपल्याच गोट्टान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.